नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात केल्ल्या आरोपांचेर काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार ठाम। प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावची मागता चोडणकार। सांजपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या गुन्यांवाखाला 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक। साठ वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान पेटयल्यो धनगर घराब्यांत लायटी। पर्या मतदारसंघाच्या उदकाचो प्रश्न जातलो सुटावो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फ्रांसिस्को सार्दिनान खासदार निधींतल्यान अपंगूळ व्यक्तीक वाटल्यो मोटरसायकली। आनी कोणेच खंयच्याच धर्मा आड करची न्ही नाका जाल्ली स्टेटमेंटां। भाजपाच्या उत्तर गोंय फुडाऱ्यांचें गोंयकारांक आवाहन। आतां खबरो विस्तारान। आपूण विरोधी पक्षांत आशिल्ल्यान अन्यायाचेर आवाज काडप आनी ताचेर सरकाराक प्रश्न विचारप हें आमचें काम। मात सरकारान आपणे केल्ल्या सेक्स स्कॅन्डलाची दखल घेवंक ना म्हणून काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकाराचो आरोप। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावची हे आपल्या मागणेचेर आपूण ठाम आसा अशें चोडणकारान सांगलें। कांय दिसां आदीं काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकारान आपल्या ट्विटराचेर आनीक एका कथीत सेक्स स्कॅन्डलाचो बॉम्ब घाल्लो। ह्या प्रकरणात एक बायल पंच सदस्य आनी सरकारांतल्या एका मंत्र्याचो सहभाग आशिल्ल्याचो कोणाचें नांव घेनासतना दावो केल्लो। त्या उपरांत चिखलेची उपसरपंच ऐश्वर्या कोरगांवकर हिणें गिरीश चोडणकाराक फुलें पत्र बरोवन उजरावन काडिल्लो। फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करून नांवाची खोटी बदनामी केली म्हणून मंत्री माविन कुदिन्योच्या ऑफिसांतल्यानूय पुलीस कागाळ जाल्ली। हे सगळ्याचेर गिरीशाक विचारल्यार तो अजून हे कथीत सेक्स स्कॅन्डलाचेर ठाम। सरकारान हे प्रकरणात सखोल चौकशी करूंक नाशिल्ल्याचो ताचो आरोप। आमी ऑपोजिशन जेन्ना थंय कोणाचेर अन्याय जाता अत्याचार जाता तेजेर आवाज उठोवप आनी सरकाराक प्रश्न करप हें आमचें काम। तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून लोकां मुखार हाडप हें सरकाराचें काम। एज अ ऑपोजिशन काम आमी सरकारा कडेन प्रश्न विचारलो, बाबा हितून कोण इन्वॉल्व आसा ह्या सेक्स स्कॅन्डलान हें तुमी इन्व्हेस्टिगेट करात। हांवें प्रायम मिनिस्टराकूय टॅग केलो आनी मुख्यमंत्र्याकूय टॅग केलो। तेजे नंतर प्रायम मिनिस्टराचें कांय उत्तर ना तर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर ना। तेजे नंतर एक मुख्यमंत्र्याचो रिप्लाय केलो, ताका हांवें परत रिप्लाय केलो। तो कितें म्हणटा कोणाक तरी ते पर्सनल मॅटर, त्या पर्सनल मॅटरान पडची न्ही। हांवें परत विचारलें की मंत्री हो कितें करता इमॉरल एक्टिविटी त्यो पर्सनल जावपाक शकना। तो मंत्री नासतना कितें करता जाल्यार तितून डेफिनेटली लुडबूड कोण करचो ना। पूण मंत्रीपदाचेर रावन मंत्रीपदाचो पावराचो यूज करून जर असली कितें एक्टिविटी जाता जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय। ही आमची मागणी जी आसा त्या मागणेचेर हांव अजुनूय ठाम आसा। पण कितें पुरावे आसले तुमचे कडेन? पुरावे हे सगळे मिडिया कडेन दिवले वचना। ते पुलिसाचें काम आसा, ते मुख्यमंत्र्याचें काम आसा। एक महिला मंडळान तुमचेर आरोप केलो की गिरीश चोडणकरान पुरावे दिवचे म्हणून, तेजेर तुमी कशें? सगळें कितें आसा ते मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टान आसा। मुख्यमंत्र्याक हे इश्यू तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय। तुम्ही दिला आमी ऑपोजिशन आमचें काम लोकांचे प्रश्न आनी अन्याय अत्याचार जातात तेजेर आवाज उठोवप आनी तांकां सरकाराक प्रश्न विचारप तें काम आमी केलां। तेजे मुखार कितें जाता तें मुख्यमंत्र्यान तेजे कडेन सगळी मशिनरी आसा आनी ह्या बाबतींत मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सांगता की ते पर्सनल मॅटर तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सगळें कितें खबर आसा। सो तुमी हे प्रश्न म्हाका विचारचे परस तुमी मुख्यमंत्र्या हेजेर ग्रील करपाक जाय आणि मुख्यमंत्र्याक तुम्ही विचारपाक जाय बाबा हेजेर कितें एक्शन घेतलाय तुम्ही सांग। पण सर जेन्ना तुम्ही ट्वीट करता तेन्ना तुमचे कडेन कितें तरी पुरावे असल्याशिवाय तुम्ही ट्वीट करचे ना। ते पुरावे आसात आणि पुरावे ना
कितें हो प्रश्न तूं म्हाका हेजे पयलीं करतालो जेन्ना मिलिंद नायकाचें प्रकरण आशिल्लें तेन्नाय, पूण हांव खंयच तुमकां तेन्नाय बळी पडनाशिल्लो. आपण पुरावे आयजूय हांव बळी पडपाक ना. ते पुरावे कितें आसतले आनी कितें जातलें तें सगळें योग्य टायमार योग्य वेळार सगळें येतलें. पूण मुख्यमंत्र्यान ह्या हेजेर पर्सनल मॅटर म्हणून हे डॉज करची न्ही आनी मंत्र्याक प्रोटेक्शन तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें करप्शन करता तेय पर्सनल मॅटर जालें, इलिगिलिटी करता तेय पर्सनल मॅटर जातलें सगळें. प्रत्येक गजाली मुख्यमंत्री म्हणटा तो पर्सनल मॅटरान तुमी मंत्र्याक जावं विचारनाका, मंत्र्याची इशू काडनाका, हो कसलो हें? सो मुख्यमंत्र्यान पयलीं डिसायड करचें कितें मॅटर पर्सनल आनी कितें पर्सनल मॅटर पर्सनल न्ही तें. आमी कोणाल्या घरा वचून कांयच हें करना पंचायत मंत्र्याच्या. विराज कामती सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एके सांत पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपाखाला एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केली. स्वप्नील माशेलकार अशें तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या पर्ये वाठारांतलो आसा. दिवचल पुलिशेन भारतीय दंड संहितेच्या आनी पॉस्को कायद्याखाला गुन्यांव नोंद केला. दिवचल पुलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक खळबळ घालपी अशी घडणूक घडल्या आणि ही घडणूक म्हळ्यार एके सांत पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार करपाची घडणूक. हे विशीं संबंधीत चलयेचे आवयन दिवचल पुलिसेत कागाळ करतकीच पुलिशेन कारवाय करून ह्या प्रकरणात एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक धरला. स्वप्नील माशेलकर असे ह्या तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो 70 तालुक्यांतलो आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. हे विशीं पुलिशेन कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला. दिवचल पुलीस ठाण्याचे पुलीस निरीक्षक राहुल नाईक हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक विकेश हडपडकर फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. 60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हाणें धनगर घराव्यांत लायटी पेटयल्यो. फाटलीं 60 वर्सां तुवें धनगर वाडो काळखांत आशिल्लो. आमदार जीत आरोलकार हाणें धनगर वाड्यार लायटी दिल्ल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी तांचे उपकार आटयल्यात. तशेंच वाटेचो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन जीत आरोलकार हांणी दिलां. भुरगीं तेंची शिकतात. आमकां आतांच सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून. पूण इतलीं वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना. पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहा. तेंच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणटात तशें, कित्याक आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या 3 कुटुंबांक मेळटली. तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. अशेंच आमी जे कार्य आहा जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर फॅन्स दायलो बरें. सर आता हांकां 70 वर्सांनी लायट मेळ्ळ्या, तेंचे वाटेचो काही प्रश्न निर्माण जावंक शकता. विशय कसो आहा ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आनी म्हाका दिसता 500 ओनर्स आहा तितून आनी सगळ्यांची एनओसी घेवप डिफिकल्ट जाता. हे आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, खांबे पुरून दिले. वाटेचो विशय आहा, जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण तेच्या पयलीं भाडकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन आमी जेन्ना खंय तरी निवडणुकीच्या वेळार तेंच्या दारार वयता आमी तांकां आश्वासन दिता आमी हे करून दितले ते करून दितले. पण आमच्या कडसून ती तेंची आश्वासन पुर्ती जायना. आयज आदरणीय आमचे जीत भाई आरोलकरान एक खूप सहकार्य अशें की केले की जेणे करून तेंच्या घरान आयज लायट तांकां मेळटली. आनी जीत भाईचे जशें जे तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें जे इलेक्शना पयलीं ते ज्या त्या गांवांत ते फिरताले, ज्या त्या वाड्यार ते फिरताले, ज्या ज्या गांवांत ते तांकां लोकांक सांगताले त्याच त्या पद्दतीन आयज ते काम करीत आसा. सहन करतात. प्रत्येक जण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात फोन करता बाबा लायट केन्ना येतली. तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता एक अर्दे वर 1 वर लायट नासता, पूण हे जी घरां आसा तांकां कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान तशेंच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें आसा तांकां लायट मेळिल्ली आसा त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करता. हांगासर आनंद साळगांवकर हा झालेला आहे, पण हा समाज अजूनही अंधारात होता. इथे आलेल्या महान अशा समाजसेवकांना, प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जे करता आले नाही ते आज नव निर्वाचित आणि युवा
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून निवडून आलेले आमचे आदरणीय लोकप्रिय श्री जितभाई आरोलकर यांनी एक कार्य सिद्धीस नेलेले आहे. याचा मला फार अभिमान वाटतो. आज या घरानं जमिनीच्या वादात आहेत आणि अंधारात कसेबसे जीवन जगत आहेत. त्यांना प्रकाशाविना इथं त्यांच्या मुलांना अभ्यासात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या, पण आज त्या समस्या हळूहळू दूर होणार आणि हे सारे श्रेय जितभाई आरोलकरांना जात आहे. 60 वर्सां आली. 60 वर्सां जाल्ली लायट नसली तुमकां? हय, 50-60 वर्सां आली. लायटी शिवाय लायटी वाचून आमी आसू. कशी दीस काडी? तेलान राखेलार. मोर्ले वाठारात 15 MLD उदकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले. हे प्रकल्पाक 23 कोटींची निधी मंजूर जाल्या, जाल्यार प्रकल्पाक लागून पुराय पर्ये म्हालांतले उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. दुसरे काम सत्तरी तालुक्यातल्या उत्तराखंडातल्या मोर्ले पंचायतीच्या बागवाडा मोर्ले या पुलाचे काम आम्ही करतात. त्याचे अप्रॉक्सिमेटली 5 कोटी रुपये असतात. दीनदयाळ पंचायत बायोफ्युल विकास अंतर्गत आम्ही जवळपास 70 तालुक्यातल्या केरी पंचायतीचे बांधकामाचे काम आम्ही सुरुवात करतात आणि कॉस्ट असा 3 कोटी रुपये. आणि पॉवर मिनिस्टरच्या वतीने केरी फिडरा केली आम्ही अंडरग्राउंड लाईन काढतात. त्याची कॉस्ट सुरुवातीच्या टप्प्यात जवळपास 7 कोटी रुपये आहे. आणि दीनदयाळ पंचायत आम्ही होंडा पंचायतीचे उद्घाटन करतो. त्याची कॉस्ट असा अप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी रुपये. सगळ्या कोटी रुपये जर तुम्ही वेचले तर किती कोटी झाले? किती कोटी झाले? 100 कोटी रुपये. 100 कोटी रुपये पुणे मतदारसंघात कोणा खातीर मेळ्ळे? कोणा खातीर मेळ्ळे? व्हडले सपरेट डॉक्टर दिव्या लाडे यांच्या प्रयत्ना खातीर खूपशी असे शकत असते की खूप वर्षा या लाईनी लोकांना जाय असते की बऱ्यापैकी इलेक्ट्रिसिटीचो विषय आशिल्लो, बागवाड्याच्या पुलाचो विषय आशिल्लो, त्याचबरोबर पंचायत मिटींग आमकां केली जाय आशिल्ली, त्याचबरोबर जुनी बिल्डिंगाचें अपग्रेडेशन जाय आसलें, तेजे नंतर तुमचे 15 MLD तेजो आयज फावंडेशन करून काम घालून केलें. आयज हे सगळे गोष्टी आमी आयज प्रकल्पाक केन्ना वयता. आयज राज्यसभेचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी खासदार निधींतल्यान 11 दिव्यांग व्यक्तीक मोटरसायकली वाटल्यो. ही कार्यावळ आयतारा कुडतडी जाली. दिव्यांग व्यक्तींक मजत करपाच्या हेतान ह्यो मोटरसायकली वाटल्यात अशी माहिती ह्या वेळार सार्दिन हांणी दिली. हे जे आमचे भाव हँडिकॅप जांकां कांय थोडे एक्सिडेंट जावन वो जावपणीक तांकां इल्लो देफे येता. तेन्ना हांवें चिंतलें की ऑन प्रायोरिटी हांव हे मनशांक आदार करतलो, कित्याक ते दुसऱ्यांचेर डिपेंड जातात. जेन्ना हे भशेन हें सोंपेपण आसल्यार आतां जायते जाण जे आदली दिल्ले ते दोगते करून आयिल्ले आसात ते आपोवन येताय आनी दुसऱ्याकूय हाडूंक जाता तांच्यान हेल्प करूंक जाता. हें चिंतून हांव एका प्रायोरिटी दिवन आयज 11 जाणांक आमी ह्यो 3 व्हिलर्स दिल्ल्यो आसात. बऱ्यो 3 व्हिलर्स म्हणजे सवाय बॉय तेच ना, बऱ्यो आहाय त्यो हांवें घेवन तांकां दिल्यात. बरे भशेन कुयदाद करात आनी तुमकां मागता, कित्याक आतां इल्ले लेट आहा, थोड्यो म्हज्यान आनीक दिवपाक जातल्यो, पूण कोणूय आसल्यार तुमगे शेजऱ्याक कोणूच तो इफ इट इज मोर देन 40% हँडिकॅप डोंट हेजिटेट, हाटी रावं नाका, कित्याक आमी आहाय ते तुमचे खातीर आनी तुमी आमकां जाय ते पाट निवडून दिवन ही आमकां आयज
हे आमी जाग्यार पावल्ले आसात आनी हे आमी सोंपेपणूय तुमकांच लागून आमी हें दिवपाक सुरू केल्लें आसा. गोंय हें धार्मीक एकचार आशिल्लें राज्य देखून दर एकल्यान आपणाली जबाबदारी वळखून वागपाक जाय. गोंयचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावान केल्लें आवाहन मतीन दवरून कोणेच खंयच्याच धर्माआड नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करची न्ही, भाजपाचे उत्तर गोंय फुडारी सांगतात. तशेंच धार्मीक एकचार राखपा खातीर आर्चबिशपान केल्ल्या आव्हानाक लागून भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांची तोखणाय लेगीत केली. Statements have been made in the mouth of the church, talking about the sentiments or hurting the feelings, or making a statement of other religion. So that's the reason not to create all this confusion, and there should be harmony. As we always enjoyed harmony and peace in this state of Goa over the years. He आमची परंपरा. त्या खातीर Cardinal Archbishop Philip Neri Ferraro has made the statement that in hearing after he has appealed to all the church leaders, and also the other religions should not get involved in a way, with the sentiments of the people hurt, and honestly, creates a sort of disharmony in the society. So that reason, a statement was made by our Archbishop of Goa. See, His Eminence Philip Neri has made it very clearly in his statement. He is the leader. So that speaks volumes about what leader or the priest should be speaking about in the house of the church. So the statement itself is there. आज आमचं सरकार भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, we take care of all communities. आम्ही केन्ना कोणाचो भेदभाव करूंक ना. फाल्यां आमचो कार्निवल आसता, शिगमो आसता, सगळे आमचे कॅथलीक लोक जावन सगळे लोक शिगम्याक वतात, तशेंच आमचे कार्निवल केला. सो ऑल दीस थिंग हॅज बीन देयर, ही परंपरा जावन आसा ओवर द टायम. सो इवन सेम हॅज मेड अ स्टेटमेंट that such things should not happen, and if something happens like this, then obviously the government will look into it and take action on it. सीएमान जो स्टेटमेंट केला व्हेरी करेक्ट स्टेटमेंट केला. आम्ही सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक हो सारको स्टेटमेंट केला तो ताणें बरो केला. कित्याक आमचे फुडें आनी खंयचे धर्माचे मनीस जावं खंयचे जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी सगळे एकठांय आसात गोंयांत. खंयच्या धर्माच्या मनशान आनी दुसऱ्याचेरूय आतां कितें जालें आतां हेजे कोण चुकताच, कोण चुकना म्हण कांय ना. आमी सगळे चुकतायच. कोणाक देव मानपाचे आसा तेणी देवाक मानपाकूच जाय. सध्या दिल्लीत G20 परिशद चालू आसा. ते खातीर संवसारभरांतल्या राज्य मुखेल्यांची हाजिरी दाखयल्या. अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनूय हे परिशदे खातीर दिल्लीक पावला. पूण बसकेक हाजीर रावचे पयलीं ताच्या शिष्टमंडळान गोंयच्या फादर निकोलस डायस हांकां पवित्र कौमुदी नदीची सेवा करपाची विनंती केली. हे खेपे हे भेटी उपरांत फादर डायस आनी गोंयचो फामाद पदार्थ बिबिंका बायडनाक भेटयलो. आयतारा पर्ये मतदारसंघात वेगवेगळ्या प्रकल्पांचो शुभारंभ जालो. 6 म्हयने पयलीं विधानसभे वेळार पर्ये म्हालांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन दिल्लें अशें मोर्ले वाठारांत 15 MLD उदका प्रकल्पाचो शुभारंभ जाले उपरांत सांगलें. ह्या प्रकल्पाक 23 कोटींची निधी मंजूर जाल्या अशेंय तांणी सांगलें. तशेंच केरी आनी होंडा वाठारांत नवी इमारतीचो शुभारंभ वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देविया राणे हांचे हस्तुकी जालो. प्रकल्प जो आसा पळय हांव अशें म्हणन आनी सांगन तुमकां की गोंयच्या विधानसभे भितर 40 आमदार आसात. 40 ते 12 मंत्री आसात. उरिल्ले 32 आमदार. 32 आमदारां भितर दिव्या आसा म्हणून ना, पण दिव्याचें काम इतलें जोरदार आसा, जबरदस्त आसा की ताचे 2-3 नंबरा भितर आसता. खंयचोय विशय जो आसा पळय तो विशय पाठपुराव करपा म्हटल्यार जाता ते दिव्या फाटल्यान सोडपाचे. ताणें 6 म्हयने पयलीं विधानसभेत विशय काडलो, हांवें ताका उतर दिलें ना करतो अशें म्हणून. आनी आतां उतरां तर रावपाक जाय. आतां लक्षात घ्या, हांव सकल आशिल्लो म्हणजे नारळ हे करपाक. प्रकल्प तो मागीर पूर आसूं, तो मागीर तुमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा आमचे हाजो स्टोरेज प्लांट आसूं, ही सगळीं कामां जी आसात पळय ती सहज जावंक शकता. हांव बाय दिव्याक अशेंच तुजें पाठपुराव जो आसा पळय न्ही, कारण 70 मागासलेलो भाग आशिल्लो अशें पयलीं म्हणटाले, आतां मागासलेलो ना. पूण तरी आसतना अजून काही ल्हान कुटुंबां जर आसले त्या कुटुंबाक आदार पावपाक जाय आनी त्या तळमळींच ते काम करतात. विश्वजीत काम करता. खूब आज सुद्धा हो प्रकल्प आसा पळय न्ही, मुखाली 1 वर्सा भितर म्हजी मनाची भावना आसा आनी म्हाका विश्वास आसा
की मुखाल 1 वर्सा भितर हो प्रकल्प पूर्ण जातलो. आमकां हैदराबादचो कॉन्ट्रॅक्टर मेला सर. दिसाक पेपरांनी येताले लोक प्रश्न आमचे कडेन मांडटाले, आमकां उदक ना. बाजूक हांगा येदी व्हडली न्हंय आसा तरी पसून आमकां पिवपाक उदक ना म्हणून. पण हें जें आतां हें आमकां बाजूक उदक आसा आनी नळाकय उदक आसतलें. आनी दिस इज ऑल थँक्स टू आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आनी तांची पुराय टीम मिस्टर बदामी. आर्चबिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी चर्चीच्या पाद्रींनी खंयच्याच धर्माड विधान करून वाद तयार करचो न्ही ह्या काडिल्ल्या आदेशाक भाजपाचो आदलो आमदार क्लाफासियो डायस आनी भाजपाचे एसटी विभागाचे प्रमुख अँथनी बार्बोसा हांणी होकार दिला. हालीसराक धर्माड विधानां करून समाजात फूट घालपी विधानाक कांय पाद्र्यांनी केल्यात. ताका लागून एकचारपणान पिड्ड्यार जावंक शकता अशें मत क्लाफासियो हांणी उक्तायलां. तातूंतल्यान आमच्या गोंयच्या बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल आनी एक बरी मेसेज दिली कारण जी रिलिजन हो एकल्याक हक आसा. जे हांव एक कॅथलीक, म्हाका म्हजो धर्म, म्हजो जेजू क्रिस्त हो म्हाका व्हडलो. जावं तूं हिंदू, तुजे हिंदू कोण तुजो देव तुका व्हडलो. तेच कोणाकूय सांगपाक ना तो देव वचलो तो देव वचलो म्हणून. कोणाकूय हक ना. हे आमचे भारत डेमोक्रेसी कंट्री जावन आसा आनी एकल्याक फूल रायट आसा की आपल्या कोण देव आसा तो आपल्याक ताणी मानपाचो. सो आयज आमी लागोदान सांगिलां ते भाशेन हांव रिक्वेस्ट करतां आमच्या धर्मीक जे तुमी जी आमची इतली वर्सांची परंपरा जी आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी एकवटान आसा स्पेशली आमी गोंयांत. सो हे तुमी डिवायड जावन भिनाकाय दुरुपयोग करचो न्हय. आमी सगळे मदें एकचाराची भावना निर्माण एक इगोर्जेचे वडील लावन जावन सगळ्या इगोर्जेच्या वडिलांचें नांव पिड्यार जावंक दिवचें न्हय. कारण आतां हे दिसांनी जायते आमच्या धर्माचेर वेगवेगळे पद्दतीन भाशणां जातात. सो आमच्या बिशपान हे जावचें न्हय म्हणून आमचे इगोर्जेचे वडिलांक ताणें बरोवन आनी प्रेस रिलीजांतल्यान सांगिल्लें आसा. आनी हांव मागतां कोणेय खंयचोय धर्माचो जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान वो आनी खंयच्याय धर्माचो कोणेय आपल्या धर्माच्या भायर दुसऱ्या धर्माची बेवबाई कितें उलोवचें न्हय. पणजेत अष्टमेच्या फेरयेक वेगवेगळी दुकानां भरिल्ली आसा. ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली. हे फेरये खातीर 27,000 रुपया विक्रेत्यांनी पणजेच्या महानगरपालिकेत भरल्यात. पूण गिरायक कांयच जायना अशें फेरयेक बसपी विक्रेत्यांनी सांगलें. हांवें ट्राय केलें जॉबाक. पयलीं म्हाका जॉब मेळना म्हणटकीर 2004 हांवें स्टार्ट केलो बिझनेस धाकट्या प्रमाणात. थोडेशें 5-10 हजाराचें सामान हाडटालें विकतालें. मागीर हांवें मोठ्या प्रमाणात चालू केलो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जमता तितलें म्हाज्या एजी प्रमाणे. आतां म्हाका 60 म्हाजें जमता त्या प्रमाणे हांवें हो स्टार्ट केलो. कितें जालें हांगा पणजे सगळ्या म्हणजे पयलीं स्टार्टींग जेन्ना दिताले ते कांपाल ग्रावंडार बी तेन्ना खूब सवाय आशिल्ले. मागीर ते चिखलांतल्यान हांगा रस्त्यार हाडले ह्या फुटपाथाचेर. ते आमच्या बाईन केलें सो बाईक हांवें कंप्लेंट दिली. मागीर तेणी त्या फुटपाथार घातले. मदींच बंद जालें. मागीर परते स्टार्ट जालें. पूण सवाय आशिल्ले पणजेचे रेट. पूण एकाएकी तेणी पोरू 5,000 घेतलेले आनी डीसी दिताले ते. मागीर एकाएकी अशे एजंट लोक घेवन विकता म्हणून तेणी अंदू खूब केले. 20,000 जवळ जवळ 27,000चे केले. हांव पयलीं एक दीस म्हणल्यार भरूं नाशिल्लो हांवें फॉर्म. मागीर हांवें भरलो आनी घेतलें. पूण हांवें पळयलें वर्कआवट जावचें ना म्हणलें म्हाज्यान इतले 1000 ते जावचें ना. हांवें कोणाक बस म्हणून सांगलें. बस तूं लाय म्हणून सांगलें. म्हाजे एटलिस्ट 27,000 तर येतले म्हणून त्या दुसऱ्याक दिली. हांवें चिंतलां हांव हांगा सायडीन लावपा लागला. हेज्यान पयलीं बी लोक लायतालेच. म्हणजे आतां म्युन्सिपाल्टी काडटा. काडलें जाल्यार काडपाचें.
हांवें लास्ट इयर 5,000 भरून घेतलेलो पळय तेन्ना हांवें 30,000 जमले केला तितून कांयच प्रॉफिट ना. काल 2-3 पावस येयलो काय गिरायक ना काय ना सगळें उदक सगळें भितरान कशें आमकां जातलें सारकें मुगो बाय. पावस आतां इतको पावस येयला आनी आतां गिरायक ना काय ना आनी कशें जातलें तरी पूण आतां आमी पळोवचें आतां फुडें कितें आहा ते दीस जाले जाल्यार लक म्हणपाचो. पूण आतां 3 दीस जाले सो तुमकां कितें प्रॉफिट बी 6 हां तारखेच्या अजून आमकां कांयच जावना तितकें जालें म्हणपाचें ते कितें दुसरो कोण अडचण ना. वास्कोत बायलां खातीरची श्रावणी सांज ही सांस्कृतिक कार्यावळ व्हडा दबाज्यान मनयली. मराठी सिनेसृश्टींतली नामनेची कलाकार श्रेया बोगडे मुखेल सोयरी म्हणून ह्या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ली. वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हाजेरीत ह्या कार्यक्रमाचो उक्तावण जालो. मी श्रेया बोगडे वास्कोचे लोकप्रिय आमदार दाजी साळकर यांनी आज श्रावणी सांज या अत्यंत आगळ्या कार्यक्रमाचं इथे नियोजन केलं होतं आणि त्या निमित्ताने मला आमंत्रित केलं. खरं तर वास्कोमधल्या सगळ्या माझ्या आज या महिला भगिनींना भेटून त्यांचा उत्साह बघून आज त्यांच्याबरोबर इथे एक आगळी वेगळी काय म्हणू आपण कल्चरल इव्हनिंग अशी मला इथे साजरी करता आली. फार आनंद झाला या सगळ्या महिलांचा आनंद बघून आणि इथून पुढे माझी जेव्हा साथ लागेल तेव्हा आपण सगळ्याजणी दाजींच्या पाठीशी उभं राहू. वास्को शहराच्या विकासासाठी ज्या काही त्यांच्या योजना आहेत त्या सगळ्यासाठी आमच्याकडनं दाजींना खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा एकदा मला इथे बोलवलं तितकं मान आणि प्रेम दिलं त्याबद्दल धन्यवाद. आमची संस्कृतीचे आज एक मिक्सचर आम्ही केलो म्हणजे तातूंत आमी पळयलें की आमच्या बायलांनी विविध कार्यक्रम केले. आमचे जे कल्चरल फुगडी आसा नाजाल्यार धालो आसा नाजाल्यार मंगळागौर आसा हे सगळे तांणी करून दाखयले. हांगा गेम्स जाल्यो तांच्या खातीर वेगळे कार्यक्रम जाले. आज आमची सेलिब्रिटी जी आशिल्ली श्रेया बोगडे जी ती मुद्दम आयिल्ली आनी बायल मनीस आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक तिका पळोवपा खातीर कित्याक लास्ट टायम जेन्ना शिगमो आशिल्लो तेन्ना ती तांकां सगळ्यांक मिस जाली. सो आज तिका आमी मुद्दम हाडून तांचें इंटरेक्शन आमच्या बायलां बरोबर जालें की खूब म्हणजे एक आनंदी वातावरणान हे सगळे आज बायलां आमची आज कोण फुगडी खेळटाली कोण डान्स करताली कोण नाचताली कोण आपली कला दाखयताली. सो एक मिक्सचर म्हणजे आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हाणे हो येदो मोठो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो फक्त आपल्या महिला खातीर आनी महिला स्ट्रॉंग जाली जाल्यारूच खंय तो आमी सगळे बरे स्ट्रॉंग जावपाची आमी कल्पना करतात आनी त्या खातीर हो एक बरो कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज केलो. आणि त्यामुळे वेगळे अशें आमी बऱ्याचदा म्हणटा की महिला एम्पॉवरमेंट महिलांक आमी एम्पॉवर्ड करपाक जाय. आमचे आमदार दाजीबाब साळकर आनी ताची संपूर्ण टीम हांच्यानी एक वेल ऑर्गनायज वेल मॅनेज असो कार्यक्रम केल्लो आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी आज तांच्यांनी अशें सांगिल्लें आसा कारण जागेचो अभाव आसल्या कारणान हांगासर थोडीशी अडचण जाली पण तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की फुडल्या वर्सा ह्याच अशा श्रावण म्हयन्याच्या निमित्तान हाच्या पेक्षा मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा. ताचे भितर विविध कार्यक्रम विविध रंगी. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.